रवीन फोणेच्या नव्या आयडी हॉस्पिटलाच्या कारभाराचो विषय विधानसभेत काढल्या उपरांत आरोग्य मंत्री थंयची परिस्थिती पळोवंक पावलो। विश्वजितान अधिवेशन चालू आसतनाच पळोवणी करपाचें उतर दिल्लें। जीएमसीतले सर्वंट अटेंडंट सर्व्हिसींचेरूय विश्वजीत उलोवन गेलो। ओपनली सांगता हांव, गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्यार आमचे सर्वंट अटेंडंट जे आहा ते योग्य तरेन काम करिना। पेशंट अर्दवट सोडून ते गायब जाता। म्हणून आमी ते फेसिलिटी बी एक वेगळे प्रोफेशनली चलोवपाचो आमचो प्रयत्न। मनीस जो हॉस्पिटलान येता तो काय ही डजंट कम आउट ऑफ हॅपीनेस, ताका त्रास जाला म्हणून तो हॉस्पिटलान येता आनी ताका त्या तरेची सोय दिवपाची गरज सरकाराची आहा आनी म्हणूनच आमकां त्या तरेची फेसिलिटी जाय। हांवें स्वता पळयला, तुमी स्वता कित्याक म्हाजे ओन मतदारसंघाचो भुरगो, तेणी तेजे आईक स्ट्रेचरार, तो भुरगो स्ट्रेचरार ताका व्हरतालो, तो अचानक गायब जालो। स्ट्रेचर उरले हातीन हेज्या, आतां खंय वचपाचें कितें वचपाचें हांकां खबर आसना। म्हणून त्यो सर्विसीस जी आहा, आमी जेन्ना केन्ना केन्ना प्रेसान वयता की आउटसोर्स कांय गोश्टी आउटसोर्स करपाची गरज आहा। प्रधानमंत्री म्हणटा की कांय गोश्टी आउटसोर्स करूंकूच जाय, कांय गोश्टी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, जो पर्यंत आमी गोंयचो इंट्रस्ट आनी लोकांचो इंट्रस्ट ट्रान्सपरंटली सांबाळूंक शकता आनी बरी पैकी सेवा दिवंक शकता, म्हाका दिसना तेज्यान काय। हांवें पयर बी तांकां खबर आहा, हांवें एसेंब्लीन सांगलां की हांव ट्रान्सपरंटली करतलो कितें करूंक जाय तें। कांयच म्हाजें पर्सनल इंट्रस्ट नासतना आमकां लोकांचेर लक्ष दवरपाची गरज आहा। जीएमसी आतां आमकां आनी एक मातशें हें केलें नंतर ते सायडीन लोड हांगासर येवपाचें मडगांव, तें जातकीर म्हाका दिसता हांगासर लोड कमी जातलो, जीएमसीचे लोड कमी जातलो, एक्सिडेंटल डेथ जे आसा कमी जातले। हे सगळे तरेचे काळजी आमच्या मंत्र्यान विश्वजितान गेला, हेल्थ मिनिस्टरान हें घेतलां आनी तें लक्ष आनी बरे तरेन सोय जावची पण पेशंटाची ही तेजी हें आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।